नमस्कार. आवाज गोयचो या बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. हांव सांजवी. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. 20 ऑगस्टाक जातली 21व्या शणै गोंय बाब कथा माळेची मुळावी फेरी. जिल्लो पावड्यावयल्यो फेरयो 28 ऑगस्टाक कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष अन्वेषा सिंगबाळान दिली म्हायती. साश्टीक बेगीनूच मेळटले सुसज्ज शिक्षण संकुलन. शिक्षण खात्याच्या अधिकाऱ्याचे हजेरेन जमनीची शीम निश्चित करपाचे काम चालू. विटंबना जावंक दिवं नाकात. परतून व्हरात झेंडे. वास्कोच्या समाज वावुरप्यांनी प्रशासनाकडेन केली मागणी. उपजिल्लोधिकाऱ्यान दिलें निवेदन. मांद्र्या पयली ते 5वी मेरेनच्या विद्यार्थ्यांक खातीर कला आनी शिल्प कार्यशाळेचे आयोजन. 90 विद्यार्थ्यांनी घेतले वांटो. आनी गोंयभर व्हडा भक्तिभावान मनयली गोकुळाष्टम. माणकुली भुरगीं मोठ्या संख्येन जाली वांटेकार. आता पळोवया खबरो विस्तारान. कोंकणी भाशा मंडळ आयोजीत 21व्या शणै गोंय बाब कथा माळेची मुळावी फेरी 20 ऑगस्टाक जातली. जिल्लो पावड्या वयलो फेरयो 28 ऑगस्टाक सकाळी 9 वरांचेर कोंकणी भाशा मंडळात जातल्यो, अशें कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष अन्वेषा सिंगवाळान कळयलां. केंद्रीय पावड्या वयली सर्त वट्ट 16 केंद्रांनी चलतली. 12 म्हालांतल्या 12 केंद्रांचेर तशेंच कुंकळी, म्हापशें, फोंडे आनी मडगांव मेळून वट्ट 16 केंद्रांचेर ही सर्त जातली. ही कथामाळ इयत्ता 1ली ते 4थी, 5वी ते 7वी आनी 8वी ते 10वी अशा 3 गटांत घेतले. सगळ्या स्पर्धकांक प्रशस्तीपत्रां आनी केंद्र वयल्यान जैतिवंतांक पुस्तक रुपांत इनामां भेटयतले, अशी म्हायती अन्वेषान दिल्या. नमस्कार, हांव अन्वेषा सिंगबाळ, कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष आनी म्हजे बरोबर आसा पलाश अग्रवाल, 21व्या शणै गोंय बाब कथा माळेचो संयोजक. कोंकणी भाशा मंडळ आयोजीत 21वी शणै गोंय बाब कथामाळ त्याची केंद्र फेरी अंदूं 20 ऑगस्टाक जाता आनी सर्तीक ह्या दर वर्सा खूब उपाट प्रतिसाद मेळपाक लागला आनी वट्ट 16 केंद्रांनी ही सर्त अंदूं घडोवन येतली. केंद्र फेरी जाल्या उपरांत जी जिल्लो पातळेवयली फेरी आसा ती 28 ऑगस्टाक कोंकणी भाशा मंडळान सकाळी जातली आनी त्याच दिसा सांजची राज्यस्तरीय सर्त परत कोंकणी भाशा मंडळ मडगांव हांगा जातली. हांवें सांगलें त्या प्रमाण 16 केंद्रांनी ही सर्त जातली. हातूंत 12 तालुक्यांतली 12 आनी कुंकळी, म्हापशें, फोंडे आनी मडगांव अशी 4 अतिरिक्त केंद्रां धरून ही वट्ट 16 केंद्रां आसा. साश्ट आनी केपें ह्या तालुक्यांतल्या कांय शाळांचो आस्पाव आमी कुंकळी केंद्राचेर केला आनी सर्तक वाडिल्ल्या कारणान आमकां ही केंद्रां वाडोवची पडल्यात. वट्ट 150 वयर परीक्षक आनी जवळ जवळ 250 आप वावुरपी ही सर्त यशस्वी करपाक वावुरतले. ही कथामाळ जी आसा ती 3 वेगवेगळ्या गटांनी घडून येता. 1ली ते 4थी, 5वी ते 7वी आनी 8वी ते 10वी. बुधवारा सरकारान शिक्षण खात्याक प्रस्तावित केल्ल्या रुमडा म्हळ हावजिंगांतल्या जमनीचे डिमार्केशन जालें. सुमार 1,15,000 चौखण मीटर जमनीचे सर्वेक्षण दक्षिण गोंय शिक्षण खात्याचे उपसंचालक दोतोर उदय गांवकार आनी सर्वेक्षण तशेंच भूंय खात्याचो सर्वेक्षक परमेश परब हांणी केलें. ही जमीन सरकारान शिक्षण खात्याक दिल्ली. तिचे डिमार्केशन करपा खातीर आमी हे सुवातेर आयिल्ले अशें दोतोर उदय गांवकारान कळयलें. काय ना आमची हांगा प्रॉपर्टी आसा ताजी बाउंड्रीज त्यो आमी परत्यो चॅक करताले खंय खंय कश्यो आसा इतलेंच काम. डिमार्केशन 1,15,000 अशें आसा. ऑलरेडी दीस इज एलोकेटेड टू अस. पूण जालें की ती बाउंड्री बिड्री नासल्या कारणान आतां कळना खंय कितें म्हण तें, सो ते परते डिमार्केट करतात. आझादी का अमृत महोत्सवा निमतान लोकांनी आपल्या घरांत, दुकानांनी तशेंच गाडयांनी तिरंगो लावपाक मेकळीक दिल्ली. 13 ते 15 ऑगस्ट मजगतीं हे तिरंगे लावपाक मेळटाले. मात 15 ऑगस्ट जालो तरी कांय कडेन हे तिरंगे लायिल्ले काडपा कडेन लोकांनी लक्ष दिलें ना. ताका लागून कांय कडेन हे लायिल्ले तिरंगे तशेंच आसात अशें चित्र पळोवपाक मेळटा.
लोकांनी हे तिरंगे काढून सारखे गुठलावन दवरपाचे आवाहन केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक हांणी केलां. मांद्र्या उदरगत परिशदेच्या स्थापना दिसा निमतान बुधवारा मांद्रेच्या महाविद्यालयान 1ली ते 5वी मेरेनच्या विद्यार्थ्यां खातीर कला आनी शिल्प करपाची कार्यशाळा आयोजीत केल्ली. ह्या कार्यशाळेक पेडण्या म्हालांतल्या सगळ्या शाळांतल्या दरेका 5 विद्यार्थ्यांनी वांटो घेतला. एकूण 90 विद्यार्थी हातूंत वांटेकार जाल्यात. गोकुळाष्टम म्हणल्यार कृष्णाच्या जल्माचो दीस. ब्रेस्तारा पुराय गोंयभर गोकुळाष्टम हाडा उमेदीन मनयली. शाळा तशेंच समाजीक संस्थांनी हे निमतान खासा कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. जायत्या शाळांनी हे निमतान वेशभूषा सर्तीचें आयोजन केल्लें. माणकुल्या भुरग्यांनी राधा कृष्णाचे कपडे घालून हे सर्तीन वांटो घेतिल्लो. चवथीच्या फाटभुंयेर गोंयांतल्या 4 फामाद चित्रकारांनी एकठांय येवन वेगवेगळ्या गणपतीच्या चित्रांचे अहब्रह्मस्मी ह्या नांवा खाला प्रदर्शन आयोजीत केल्लें. हें प्रदर्शन पणजेच्या पाटो वयल्या सांस्कृतीक भवनांतल्या कला दलनांत आशिल्लें. ह्या प्रदर्शनाक गणपतीची 50 परस चड रुपां प्रदर्शीत केल्लीं. प्रदर्शीत केल्ल्या चित्रांतले आकार, रंग आनी कलात्मकता लोकांक चड प्रमाणांत आवडटा. मिश्र एक्रिलीन ऑन कॅनव्हस ह्या माध्यमांतल्यान काडिल्ली गणपतीची चित्रां चित्रकारांनी प्रदर्शीत केल्ली. ह्या प्रदर्शनाचे उक्तावण फामाद रंगकर्मी, दिग्दर्शक आनी निर्मातो ज्ञानेश मोघे हांच्या हस्तुकीं जाल्लें. हें प्रदर्शन 19 तारखे मेरेन लोकांक पळोवपा खातीर उक्तें आसतलें. गोकुळ अष्टमीच्या फाटभुंयेर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आपल्या घरकान्नी सयत सांखळे राधाकृष्ण देवळांत वचून देवाचें दर्शन घेतलें. त्या उपरांत नार्वेच्या न्हंयचेर अष्टमीची विधिवत पुजा तांणी केली. गोंयभर आयज वेगवेगळ्या वाठारांनी अष्टमीची परब भावीक मनयतात. हे खातीर बऱ्याचशा देवळांनी आयज भाविकांच्यो रांगो पळोवपाक मेळ्ळ्यो. कोरोना महामारीचे तिसरे ल्हार अजूनय गोंयांत सुरू आसा ते सोंपूंक ना. जाल्यार आतां मेरेन 3956 कोरोना दुयेंतींक मरण आयलां. हातूंतल्या 56% दुयेंतींक कोरोना आडची वाशिनां घेवंक नाशिल्लीं. राज्यांतल्या 50% ज्येश्ठ नागरिकांनी कोरोना आडचें वाशीन घेतलां. जाल्यार कोर्बेवॅक्स वाशीन आतां सगळ्या पिरायेच्या लोकांक दिवपाचो निर्णय भलायकी खात्यान घेतला, अशी माहिती गोंय भलायकी संचालनालयाचे वाशिनीकरण मोहिमेचे मुखेली दोतोर राजेंद्र बोरकार हांणी दिल्या.
एक गजाल I want to tell you of the total deaths that we had right from the beginning till now. जवळजवळ 3,900 लोक प्लस अँड मायनस 3,900 डेथ्स आमच्या गोंयांत झाले. 3956 3,956 ऑफ विच 56% didn't take a single dose. 56% लोकांनी एकूय डोस घेवना. रिमेनिंग they may have taken, they may have not taken. आमच्याकडे समान इन्फॉर्मेशन ना. some may have taken only one dose, some may have taken only may have taken 2 doses, but तो जरी जावना अशा परिस्थितीत हे इन्फेक्शन झाले. बट द पॉइंट टू बी टेकन इज 56% लोक जे मेल्यात आमच्या गोंयांत तेणी एकूय डोस घेवंक नाशिल्लो. सो द कंडिशन वी कॅन कोरिलेट आणि हे तकलेन दवरून खंयच्याच अपप्रचाराक बळी न पडटा बेगिनान बेगीन हो डोस घेवचो. Mask wearing is not compulsory. It is desirable. I hope you get my message loud and clear. आम्ही घालू जाय. If I want to protect myself, I should wear. पण तुम्ही जर घालू ना जातो गुन्ह्यावर जायना. Now Dr. Prashant said, in Delhi they have made compulsory. Fine असं ते का? Earlier आमच्या गोंयांत आशिल्ली, घालना तर fine आशिल्ली. That condition is not there as of now. But it is desirable. तशें प्रशांतान म्हटलें जंय गर्दी आसा तुला कोणी पॉझिटिव्ह असू शकता आणि म्हाका जर ते नाका जाल्यार हांवें घालून कंपल्सरी. वन थिंग इज दॅट यू हॅव टू अवॉइड गोईंग टू क्राउडेड प्लेसीस. राईट. देर आर 2 V's in the protection of COVID. One is ventilation and second is vaccination. तूर पेड्यार प्रकरणात दक्षता संचालनालया फायली तशेंच कागदपत्रांची पडताळणी सुरू केल्या. नागरी पुरवण खात्याचे आदले संचालक सिद्धिविनायक नायक हांचे सयत नागरी पुरवण खात्याच्या हेर अधिकाऱ्यांची लेगीत चवकशी जातली. फुडल्या 3 म्हयन्यां भितर दक्षता संचालनालया वतीन चवकशी पुराय जातली अशी माहिती गोपांनी दिली. प्रकरणाची चवकशी 3 म्हयन्यांत पुराय जाली ना जाल्यार निलंबीत अधिकाऱ्यांक परतून सेवेत घेवचो पडटा. हाका लागून तूर पेड्ड्यार जावपी प्रकरणाची चवकशी 3 म्हयन्यांत पुराय करपाचे खात्याचे यत्न आसात. मजगती तूर पेड्ड्यार जावपाक अधिकारी वर्ग जपसालदार आसात. हातूंत आपलो कसलोच हस्तक्षेप ना. आपूण खंयचे चवकशेक तयार आसा अशें आदले नागरी पुरवण खात्याचे मंत्री गोविंद गावडे हांणी सांगून ह्या प्रकरणांतल्यान आपले हात वयर केले. गोंयांत मंगळार आनी बुधवारच्या 24 वरांत ह्या म्हयन्यांतले सगळ्यांत चड 200 सक्रिय कोरोना दुयेंतींची नोंद जाल्या. सध्या गोंयांत 877 वयर सक्रिय कोरोना दुयेंती आसात. दिसान दीस कोरोना दुयेंतींनी वाड जायत आशिल्ल्यान भलायकी खात्याचो हुस्को वाडला. फाटल्या 24 वरांत 1389 कोरोना चांचण्यो जाल्यो. हातूंत 200 वयर पॉझिटिव्ह कोरोना दुयेंती मेळ्ळे. आतां मेरेन 3,956 जाणांक कोरोना दुयेंतान मरण आयलें. तशेंच आतां मेरेन गोंयांत 2,54,351 जाणांक कोरोनाचो संसर्ग जाल्लो. हातूंतले 2,49,518 जाण उपचारा बरे जाले. मजगती राज्यांत परतून कोरोना दुयेंतींनी वाड जायत आसली तरी सरकारान कसलेच निर्देश जारी जावंक ना. तशेंच नागरीक लेगीत कोरोना नेमांक पाळो दितनात. राज्य भायल्यान येवपी पर्यटकांची तपासणी जायना. देशभरात कोरोना महामारीच्या दुयेंतींचो आंकडो वाडत आसा. हे फाटभुंयेर सरकारान आतां विमानतळाचेर आनी विमानांत प्रवास करतना प्रवाशांक तशेंच कर्मचाऱ्यांक मास्क घालप सक्तीचें केलां. ह्या विशीं नागरी हवाई येरादारी संचालनालयान आदेश दिल्यात. हो नेम पायलट, एअर होस्टेस, फ्लायट अटेंडंट हांकां लागू केला. गोंयांतूय बुधवारा ह्या म्हयन्यांतले सगळ्यांत चड कोरोना रुग्णांची नोंद जाल्या. भलायकी खात्याच्या नोंदी प्रमाण कोरोना दुयेंतींचो आंकडो 900 मेरेन पावला. राजधानी दिल्ली, पंजाब आनी राज्यांत मास्काची सक्ती केल्या. ह्या शिवाय सगळ्या शैक्षणीक संस्थांनी तशेंच सरकारी खासगी कार्यालयान इंडोर, आउटडोर आनी भौशीक सुवात्यांनी मास्काचे उपेग करपाचे अशें सरकारान कळीत केलां.
चवथी निमतान पेडणेच्या शेतकार सेवा सहकारी सोसायटीन लकी कुपन ड्रॉ येवजण सुरू केल्या. मामलेदार अनंत मळिकाचे हस्तुकी ह्या येवजणेचे बेरेस्तारा उक्तावण जाले. ह्या उपक्रमाक लोकांचो बरो प्रतिसाद लाभिल्ल्याचे सोसायटीचे अधिकारी सांगतात. इयत्ता 10वीचे परीक्षेत 2 विशयांत नापास जाल्ल्या विद्यार्थ्यांक 11वेक प्रवेश मेळटलो. पूण जे मेरेन हे विद्यार्थी 10वीचे परीक्षेत उत्तीर्ण जायनात ते मेरेन तांकां 11वेचो निकाल जाहीर जावचो ना. शालांत मंडळान ह्या विशींचे परिपत्रक जारी केलां. कोरोनाक लागून 2021 ते 22 शिक्षणीक वर्स पुराय दीस वर्ग जाले ना. वर्ग नाशिल्ल्यान ऑनलायन वर्ग घेवचे पडले. हाका लागून अंदूच्या 10वीचे परीक्षेत जे विद्यार्थी 2 विशयांत नापास जाल्यात तांकां 11वेत इयत्तेत प्रवेश दिवपाक हरकत ना. विद्यालयां तशेंच उच्च माध्यमीक विद्यालयांच्या मुख्य अध्यापिकांक मंडळान ह्या विशींचे परिपत्रक धाडलां. ज्या विशयांत विद्यार्थी नापास जाल्यात त्या विशयांत विद्यार्थ्यांक आलायते शिक्षण दिवपाक हरकत ना. मात 2 परस चड विशयांत नापास जाल्ल्या विद्यार्थ्यांक 11वेक प्रवेश मेळचो ना. 1 वा 2 विशयांत नापास जाल्ल्या विद्यार्थ्यांकूच प्रवेश मेळटलो. सरकाराच्या उल्या कमान दिवन गोंयकारांनी तांच्या घराचेर तिरंगो हुबयल्लो. पूण आतां फुडें कितें? लोकांक प्रश्न. तिरंग्याचो अपमान जावचो न्हू हाचे खातीर दर एकल्यान जतनाय घेवपाक जाय. ताचो अपमान जावपाक जायना ते खातीर सरकारान घराघरांनी वाटिल्ले तिरंगे परतून घेवन ते तिगून दवरचे. ते खातीर बुधवारा मुरगांव वाठारांतल्या समाज कार्यकर्त्यांनी बायणा उपजिल्लो अधिकारी कार्यालयांत निवेदन सादर केलें. केंद्र सरकारान 13 ऑगस्ट ते 15 ऑगस्ट ह्या काळान दरेका घरान तिरंगा उबारपाच्या आदेशान दिल्ल्या प्रमाण गोंयांतल्या लोकांनी दरेका घरान तिरंगा व्हडा प्रमाणांत उबारिल्लो. मात 4 दीस जाले तर घराघरांनी उबारिल्ले तिरंगा अजून तशेंच आशिल्ले दिश्टी पडटा. हर घर तिरंगा हो इनिशिएटीव घेतलेलो ओके आणि सगळ्यांनी आपापल्या घराचेर तिरंगा लायलो. आता तिरंगा लावन तो आता काडपाचो हे इन्स्ट्रक्शन सरकारान दिला काय ना हे आमी आतां विचारपाक येयल्ले. सो आमी आयज तांकां मेमोरंडम दिला की तुमी जे आतां सगळ्या लोकांक घराघराचेर लावपाक लायल्या, लोक गाडयांचेर लावन भोंवता, खंय खंय नाका नाका थंयसर आमकां तिरंगा दिसता ओके. लायले ही बरी गजाल, पूण सरकारान तांकां हेंय सांगपाक जाय आसलें की बाबा दुसरे दिसा ते काडा म्हणून. पूण आयज सगळे कडेन वयता थंयसर लोकांच्या घराचे तिरंगा दिसता आनी वायट परिस्थितीन वांकडो जाल्लो आहा आनी कितें जाल्लेलें आहा आनी पळोवपाक सुद्दां वायट दिसता. आयज तुमच्या पार्टेंचे जे फ्लॅग आहात न्हू तेंचो कसलोय अनादर जाले उपकारता, आमकां पडोवन गेलेले ना. म्हाज्या राष्ट्रध्वजाचो अनादर जावपाक जायना, अपमान जावपाक जायना. कितें ह्या राष्ट्रध्वजा खातीर लोकांनी बलिदान दिलां, शहीद जाले लोक कितें. आनी तुमी आयज जे पद्दतीन आयज 3रो दीस मरे, 3रो दीस म्हाका सरकार कितें करता? हातीर हात धरून बसले. हे मंत्री संत्री आहा ते कितें करता? वाटपाक येयले मरे दाराचेर, जबरदस्ती लोकांक तुमी दिले. कळ्ळें तुका? आयज तेच लोकांक इनिशिएटीव घेवन सांगा मरे, सिंपल एक तरी पुलीस स्टेशनाचेर सांगा, डेप्युटी कलेक्टरान इन्स्ट्रक्शन दिवपाक जाय. नाजाल्यार जे कावन्सिलर जो फ्लॅग घराघरांनी दिवपाक गेले न्हू तेच कावन्सिलरांनी घराघरांनी वचून सांगपाक जाय आता ते फ्लॅग काडा म्हणून. सिंपल इतलेंच जर सरकाराक जर करूंक शकना न्हू जाल्यार तुमी आनी कसले कामाक बसले थंयसर. सो आयज आमी सिंपल एक मेमोरंडम सबमीट केला की हे जे फ्लॅग आहात ईच एंड एवरी घरान आख्ख्या गोंयान कितें ते काडपाचे म्हणून. आनी हो इनिशिएटीव लोकल आमदारान घेवपाचो, मामलेदारान घेवपाचो, आमच्या म्युनिसिपालिटी चेअरपर्सनान घेवपाचो, डेप्युटी कलेक्टरान घेवपाचो आनी हे कावन्सिलरांनी घेवपाचो. इनिशिएटीव घेया आनी जाता इतले बेगीन फ्लॅग काडा. तेंचो अनादर जावपाक जायना. आमी सुद्दां केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी हांच्या आसगावात आशिल्ल्या बेकायदेशीर रेस्टॉरंटाचेर गोंयचे सरकार कारवाय करपाक अपयशी थारला.
ते खातीर आपणे आतां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां ह्या प्रकाराचेर लक्ष घालपाक पत्र बरयलां अशी माहिती मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकार हांणी दिल्या. प्रधानमंत्र्यान देशाचे भ्रश्टाचार खपोवन घेवचे नात अशें म्हणिल्लें. आतां तांणी ह्या रेस्टॉरंटाचेर कारवाय करची तशेंच बेकायदेशीरपणा करपी मंत्री स्मृती इराणी हांकां सरकारांतल्यान काडून उडोवची अशी मागणी संकल्पान केल्या. आमच्या आसागांव गांवांत एक रेस्टॉरंट बार एंड रेस्टॉरंट जे चालू आसा इन द नेम ऑफ सिली सोल काफे एंड बार एंड दीस बिजनेस इज बीन रन बाय द फॅमिली ऑफ स्मृती इराणी. आयज जेन्ना हेजे सगळे तत्व सत्य जेन्ना भायर येयलें आनी आमचे सोशल एक्टिविस्ट बाकीचे एक्टिविस्ट जे आसा RTI एक्टिविस्ट स्पेशली आयरिस रॉड्रिगीज जेन्ना हेतांनी सगळें इन्फॉर्मेशन घेतलें आनी जेन्ना ताका एक्सपोज केलो की बाबा हे टोटली इलिगली रन आसा. सो दे आर पॅटर्न लायर्स. सो जेन्ना असले लोक आसतले जाल्यार म्हाका दिसता एक फेर इन्वेस्टिगेशन जावपाना. सो तेज्या लागून आमी डिमांड केलें हें लेटर आमी काल प्रायम मिनिस्टराक बरयलेलें आसा. आय वील वेट फॉर हीज रिप्लाय. बाबा आमकां कितें रिप्लाय दिता कित्याक तो म्हणटा करप्शन फ्री करपाक सोदता जाल्यार हे ताणें एक एग्जाम्पल गोंयसून स्टार्ट करचें. कित्याक पयलूच ताणें 15 ऑगस्टाक जे लाल किल्ल्याचेर उलयलां करप्शनासून तो इंडियाक मुक्त करतलो जाल्यार ताणें एक एग्जाम्पल स्टार्ट करपाचें. कित्याक तो प्रायम मिनिस्टर जाल्लो तेन्ना तो गोंयसूनच तेजें एनावन्समेंट जालेलें. जाल्यार फर्स्ट तेजें एनावन्समेंट जे करप्शन फ्री करपाक सोदता इंडियेक जाल्यार गोंयसून स्टार्ट जावचें आनी तिका सॅक केल्या उपरांतूच तो सारकी मेसेज दितलो प्रायम मिनिस्टर की बाबा आय एम अगेन्स्ट द करप्शन. सो वी आर गोइंग टू वेट एंड वॉच what action the Prime Minister is going to take. केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाच्या जलजीवन अभियाना खाला 100% हर घर जल प्रमाणपत्र मेळोवपी गोंय हें पयलें राज्य थारलां अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी बुधवारा ट्वीट करून दिली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला आनी केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाच्या सहकार्यान आनी मार्गदर्शनान तशेंच भौशीक बांदकाम खातें गोंय हांणी गोंयांतल्या दरेक घरांत मेरेन नळ जोडणी पळोवंक हें अभियान राबयिल्लें. दरेक गांवगिऱ्या कुटुंबा मेरेन 5 वर्सांत उदकाची जोडणी दिवपाचें व्हड कार्य सध्या करपाक 3.60 लाख कोटींची तजवीज केल्या. तशेंच 2021 ते 2022 26,940 कोटी रुपया 15व्या वित्त आयोगान ग्रामीण स्वराज्य संस्थांक उदकाची पुरवण आनी नितळसाणी खातीर अनुदान म्हूण राज्यांक दिलां अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलें. त्या आयतारा 21 ऑगस्टाक सांखळी सम्राट व्याख्यान मळ जातली. रवींद्र भवन आनी सम्राट इंटरनॅशनल क्लबाच्या जोडपालवान सांखळीच्या सम्राट क्लबान हे व्याख्यान माळेचें आयोजन केलां. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं तिचें उक्तावण जातलें. सम्राट व्याख्यानमाला आयोजित केली आसा. त्याच्या बरोबर सम्राट क्लब सांखळी तशेंच रवींद्र भवन सांखळी हाच्या जोड पावलान ती सम्राट व्याख्यानमाला आयोजित केली आसा. ती दिनांक 21 ऑगस्ट म्हणजे येता त्या आयतारा सांजे 5 वरांचेर सांखळी रवींद्र भवन हांगा जातली. ह्या सम्राट व्याख्यानमालाचे इनॉग्रेशन गोंयचे मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत हांच्या हस्ते जातले. उद्घाटन जातलें ताचें. आवाज गोंयचो हें बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता. आनीकूय अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर गोमंतक TV हो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात. तशेंच फेसबूक पेज फॉलो करात आनी पळयत रावात गोमंतक TV.